हॅलो एव्हरीवन अँड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. हा प्रणाली अँड प्रणालीज कुझिन आमच्या यूट्यूब चॅनलचे तुमचे सगळ्यांचे स्वागत असा. तर आज आम्ही करूया कुरकुरीत आणि चरचरीत अशी लेपो रवा फ्राय. तर टाइम वेस्ट न करता या सुरुवात करूया. तर ताका लागून हांवें हांगा थोड्यो मिडियम सायज लेपो घेतल्या. हाज्या जाग्यार तुमकां जर मोठी लेपो मेळटा जाल्यार तुमी ती वापरल्यार जाता. हांकांय उदकान बरेपैकी धुवन घेतला आनी तांची साली ती काडून घेतला. आतां हांकां आमी काडून सायडीन दवरया. ताजे उपरांत एका प्लेटीन हांव 1 चमचो घालता हळदीचो पिठो, 1 मोठो चमचो घालता मिरसांगेचो पिठो, 1 ल्हान चमचो घालया सुकी कोथमिरीचो पिठो आनी अर्दो चमचो घालता मीठ. हांगा तुमी तुमचे चवी पुरती वापरात. आनी हें आमकां अशें बरेपैकी मिक्स करून घेवपाक जाय. अशें बरें मिक्स करून घेयात. ताज्या उपरांत तातूंत हांव हांगा 1 मोठो चमचो आले लसणाची पेस्ट घालून घेता. अर्दो लिंबाचो रस असो बरो पिळून घेवया आनी हें सगळें आमकां मिक्स करून घेवपाक जाय. अशें वेवस्थीत मिक्स करून घेयात. तातूंत मागीर थोडें उदक घालून घेवया आनी तें अशें बरेपैकी मिक्स करून हाजी एक आमकां बरी पेस्ट तयार करून घेवपाक जाय. ती अशी बरी पेस्ट तयार करून घेवया. हे पळया अशी. ताजे उपरांत ते सोलून घेतलेले लेपांक आमी तो तयार केल्लो मसाला पेस्ट असो वेवस्थीत लावन घेवया. असो बरेपैकी ते सगळ्या नुस्त्यांक लावन घेयात आनी हे मसालो आमकां दोनी सायडींनी लावन घेवपाक जाय. अशें सगळ्यां ते लेपांक बरेपैकी तो मसालो लागपाक जाय. असो वेवस्थीत लावन घेवन हेका आमी 1 वरा खातीर काडून मॅरिनेट करपाक सायडीन दवरपाक जाय. ताजे उपरांत लेपांक लावपाक हांवें हांगा बारीक रवो घेतला. आतां हातूंत तुमकां जाय जाल्यार तुमी थोडे तांदळाचें पिठूय घातल्यार जाता. आतां मॅरिनेट केल्या लेपांक आमी एक एक करून वेवस्थीत असो रवो लावन घेवया. रवो चिड्डावन लायात आनी रवो आमकां दोनी सायडींनी बरेपैकी कोट करून घेवपाक जाय. हे पळय अशें. आतां अशेंच तरेन आमी सगळ्या लेपांक दोनी सायडींनी बरेपैकी रवो लावन घेवया. हे पळया असो बरो वेवस्थीत रवो लावन घेयात. आनी हो पळया आमी त्या सगळ्या लेपांक बरेपैकी दोनी सायडींनी रवो लावन घेतला. आतां हांकां आमी तळपाक घालया. ताजे उपरांत कायल गरम करून घेवया. तातूंत मागीर थोडें तेल घालून घेता. हांगा चड तेल वापरप ना कित्याक म्हणल्यार तो नुस्त्याचो रवो आपशी सुट्टा. हें तेल आमकां बरेपैकी तापपाक दिवपाक जाय. हे पळया तेल अशें तापलें तशें आमी ते रवो लायले लेपो एक एक करून कायलीर घालून घेवया आनी घालता आसतना रवो तांचो बरो फाफडून घालपाक जाय. अशें वेवस्थीत घालून घेवया. हे पळया ते सगळे लेपो अशें घालून जाले तशें ताजे वयल्यान थोडें तेल घालून घेवया. अशें सवका तेल घालून घेयात आनी हें आमकां थोड्या वेळान दुसरे वटेन परतून घेवपाक जाय. अशें सवका परतून घेयात आनी हें आमकां दोनी सायडींनी बरेपैकी कुरकुरीत भाजून घेवपाक जाय. 1-5 मिनटां खातीर बरें कुरकुरीत भाजून घेयात. ते लेपो अशें दुसरे वटेन परतून जाले तशें. जर तुमकां हांगा तेलाचो वापर करपाक जाय जाल्यार थोडें तेल घालून घेयात. आनी अशे तरेन तुमची कुरकुरीत आनी चरचरीत अशी लेपो रवा फ्राय खावपाक तयार जाल्ली आसा. ही रेसिपी तुमी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात. आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. परत मेळशीच एक नवी रेसिपी घेवन. तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा. धन्यवाद.